आइलो रे बाऊजी आइलो रे आइलो रे आइलो रे बाऊजी आइलो रे आइलो रे आइलो रे बाऊजी आइलो रे आइलो रे आइलो रे बाऊजी आइलो रे तुका शोधून शोधून सुकलांगो बगलांगो सुकलांगो तुका शोधून शोधून सुकलांगो. हे किती रस्त्यावर राहून पिशांबरी बोबो घालताय एकंच पोदर. ओ हो हो चार्ली बॉम्बाई पिलपाचा पूत. ओ हो 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 ओहो सैरिक सवेराम सवेराम ये सवेरामा ये आत्ता आम्ही सांगले पळे सुकला आणि बगला ये आतांचे ट्रेंडिंग असचे पद गोंयचे गोंयकारांचे कांडा बरे तुम्ही ऐकू नाही दिसता नारा पावे ऐकून. ए आमचो संगीत मास्टर घाल रे चिक्केचे ते सुजलागो फुगलागो तुझ्या बाराला सोर मारून गो. सुजलागो फुगलागो तुझ्या बाराला सोर मारून गो. आयची आईस ताईची आईस मांडली कावार कोण घोरा म्हटलं गो. ये सुजला आम्ही सुकला नाही. म्हणते. कोणाचे सुजला कोणाचे फुगला आणि कोणाचे सुकला साहेबा माका काय कळून ते मरून दे. सक्कटी गावाक क्रिसमसा वेळार निवेराक येतात. तू किती वडले पुस्तकाचं देवलोय. अय्यो चावे रमा दुबई तावन आयिल्लो मात रात्ता म्हजे इश्ट मंत्र सक्कड म्हजे सांगाती दोन काजार जावन दोन तीन भुरगीं करण्याची येतात ते सांगाता बायकार कारार अशें पोटलून धरून वयताना म्हजे आटा विटे तळमळा 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 कोणाकडे सांगचे सवेरामा एक कष्ट देखून ह्या पोटी वडल्या पेस्ताक चयला जायत ती चेडूं वडल्या पेस्ताक येतात म्हणून ऐकला वडल्या पेस्ताक घेऊन सेट करून 3 चिटी वाचून क्रिसमसा भितर काजार जाया म्हणायला सवेरामा आणि तू का मेळाचे म्हणून तासलो. तू काय टेन्शन करीना रे चल रे. तू का एक बऱ्यांतले बरे आपुट्ट भांगरा बरे असले टोमॅटो बरे असले चोडून दाखवून दिता. सवेरामा हांवें आयकला तुवें देशांत विदेशांत गल्फांत गांवांत थंय हांगा सैरिक्यो केल्ल्यो म्हाका एक बरेशें पोडवाळ्या बरी आसले चेडू हांवें खंय सैरिका करूनात रे. देश विदेशांत गांवांत परगांवांत आंतरराष्ट्रीय मट्टार सयत सैरिका केला. पळय गे तुका तो सचिन गोताय रे. कोण यो आमचो तेंडुलकर तेंडुलकर नाही साहेबा. हा ताची सैरिकी म्हाका पळयली. कितो त्या दाळा मदी बायल भरून गुरवार बारा पडची बरो पडची माणती पोसताले कोणी नात म्हणून म्हाका ते वसून जावन सोदून. ओहो हो हो आमचो सचिन डिसोजा मरवंत ते. हो तो गे हा तो ताची सैरी तुवें केल्ली. हा वय. ओहो हो हो आणि त्या मुंबयांत पळय आमचे वय तेल काढतात वय पेट्रोल पंप आसा वय तांच्या कुटुंबांची सगळ्यांची सैरीक हांवें करची. वय गे आणि तो आमचो अमेरिकाचो रंप आसा पळय ताच्या नातवाची पोर सैरीक जाय म्हणून फोन आयिल्लो म्हाका. पुरो मस्त फोटो धाडल्यात. पुरो जाता. गंगाळ्याचेच जायचे म्हणून पुरो जाताली. पुरो 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 तुझी आंतरराष्ट्रीय मट्टाची बंबईची थंयची आईची पुरा सैरी कळली म्हाका एक बरें तशेंच एक चेडू सेट करून दिशी म्हणून त्याच आशेन आयला सवेरामा तुझ्याकडे असले इल्ले पोटे म्हणी दाखय नाही म्हाका. हा बुळबुळ तापळय चिखलांतलो गांयडोळ उडल्या बरी. हा चेडवांचे पोटे म्हणताना तुझे गळोंक सुरू जाता रे. पॅन्ट रे पॅन्ट अडे हा
हांवें पोटे हाडल्यात अयो पळय अंतू तुका खंयचे जाय ते सिलेक्ट कर हे इना मीना डिका हाका तुका खंयचे जाय पळय पळय सारकें पळय आमकां फोट्यार पळयतानाच म्हज्या हाडांचो रोस देऊन येयला बरी आसा हाडांत रोस आसना रे पुण्या केल्ल्या हाडांत आसतो सूप अयो सावरामा हांतले म्हाका खंयचेय जाता सावरामा इना डिका भिका मिका ताका माका तुका खंयचेय एक सट कर सावरामा तुका सांगता मातसो बरें आपडून पळयल्यार मात्र समाधान न्ही रे तशें पुरापडीचें म्हणना थोडे अशें वयल्या वयर पळयल्यारय जाता वय गे वय 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 हड्या सांग आतां मुंदर काही ना सावरामा आता म्हाका तूं केदोना तुज्या ऑफिसाक आपयताय हळे हा. तूं फाल्यां ऑफिसाक ये हा थंय म्हज्या लागीं भरपूर फोटे आसात जायत जायत पुरा त्या लॅपटॉपार घालून दवरला हा तुवें उक्ते करचे पळोवन हळे हळे करचे हळे पळोवन. एक 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 डाऊट हा म्हाका हा सांग सांग तुवें पर गांवांत बंबयांत मरवंत्यांत थंय ट्रम्पुत्यांत गायंका सैरी केला म्हणले हांगा गंगळे गांवांत कोणाची सैरी केल्ले म्हाका पळोवंक दाखय न्ही गंगळा गांवांत गे वय गंगळा गांवांत हांगा बसल्यात पळय वय 90% लोकांक म्हज्यांत सेटिंग ओ बाबा तूं काय करूंक जायना रे म्हाका जायत जायत तूं काय करूंक जायना जायत राव तुज्या ऑफिसाक येता तूं ऑफिसाक ये हा फाल्यां तुका जाय तितली चोडवां दाखयता हा हळे हळे. हा आणि म्हाका एक गांवांत सैरी केल्ल्या विशयान दिल्लें सांग गांवांत वय 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 गांवांत लेख मीत ना तितलो सैरिके केला ये नोव्हेंबर महिन्यात या लास्ट लेटेस्ट कोणाचे केलंय सांग गेल्ल्या म्हयन्यांत नोव्हेंबरांत हा बऱ्यो बऱ्यो 4 पुडपुडीत बारीक तरणी सैरी केलात रे शिव देवा तांकां एक तांकां पळयतना पळय हा तुजे गळून सुरू ये देवा. शेड्डी रे कळ्ळें हा आज आमच्या गोंगळ पिरग्याचे व्हडले फेस्त वय ती सांजेर फेस्ताक सांत्यात भोंवंक येता जोड्यात ओ हो हो तांकां हांव हांगा इगर्जी लागीं आपोवन तुका दाखयता येस बऱ्यांतलें बरें ओके तुका मात्र हा. बऱ्यांतलें बरें तरणे चेडूं दाखोवन दिता. 4 जोडी आसात न्ही 4 जोड्यो सैरीक ते पळयशी तर तुजे गळून येस सुरू येस जाता रे येस येस जाय तर या गे जायत आपल्याला मेळटा फेस्त न्ही वय. सैरी येता तितके उलोवना हांव मेळटा जायत जायत आयलो रे बावजी आयलो रे बावजी आयलो रे म्हाका चेडू हांगा जाता म्हणून एक चेडू सेट जाता म्हणून सर फुरसत ना चले सर मग खंय साहेब तू काय ना काय रे. ओड्डल तावन राखते तू दनपारा येता म्हणून सांगतले खंय आसाय व्हडलें फेस्त न्ही रे आज हा दनपारा इल्लें पिडक घाल्लें चड जाल्यार तशें तिल्लें हाड पडलो हा तशें उठोंक जावना होय सांगलें बरें एक विचारूंक विसरलो रे हा हांवें सैरी करचे पयले म्हजी एक रिवाज हा 50,000 रुपया एडवान्स घेवचे अय्यो सावरामा 50,000 कित्याक 1 लाख दिया तुका सांगले ना म्हाका एक बरेशें चेडू तू सेट कर म्हणून तुका तरण्यांतल्यान तरणे टोमॅटो बरे आसले चेडूं हांव सटकान दिता काय? तुका 50,000 कशे दिचे कॅश गी कॅश नाका रे पुता हा. म्हाका गुगल पे कर ओ जायत घे फार हुशार आहे घे ओ पटकन पावले वाटतं रे तशें व्हेरी गुड आयले ना 50 50 आयले रे आता तुझे काम सुरू हा हळे रे हा याच 1 महिनो जालो हा. हांवें सैरी कर हा ती जोडी आता येवंक पुरो हा. हांवें सांगला रे हांगा येवंक हा हा येवंचो वेळ जालो हा तूं जाय जाल्यार पळय अय्यो ओ हो 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 येते येते आसा रे येते आदली येते आदली येते रे आयलो रे बावजी आयलो रे बावजी आयलो रे आयलो रे बावजी आयलो रे बावजी आयलो रे नाही सावरामा
बायाची वय वय पळायचं बाबा पळा रे अय्यो. आहा नाही 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 सावरामा हा. ಈ ಸೈರಿ ತುವೆಂಚು ಕೆಲ್ಲಿ ಮುಣ್ತಾಯಿ वय ಈ ಕಂಚ ಹಂಗಲ್ಲರ್ ತುಕ ಸೆಟ್ जातात म्हणून कळलं सर अळे तू काय एक विषय गोताय हा हांवें सैरी करताना तोय त्या बाया बरी दाटो मोठो पुडपुडीत आसलो आता सुक्या दाटा बरी जाल्यार एक महिन्यात तर हांवें काले करूंक जाता नाही एक महिन्या भितर या नमाने सुकून गेला जाल्यार वारसा भितर काही नपयचं जाता की अळे रे बाबा अळे तुका ताची विषय गोतू ना हा त्या बाबाक कांडा बट तोटा रे तो आठ होय कांडा बट तोटा जाय जाल्यार तू ताच्याच लागी विचार जाय, जाय, अळे, काय उलयता? हांव तितके सांगता तसो इल्ले जिलेबे काय ना जाय जाय जाय. माझ्या विशयान काही चड तुझ्या जागृत जाय बाय लागी पै दिसता म्हणून ये देवा साव्यारामाची पहिली सैरी पळयतानाच कडकड सुरू झाला बरे बाये पळून अंग काढला बाबा कसं असं आहे किती बागला ठीक आहे चाल नका किती बागला एक बागला बाबा सावेर तुमची सावेर केली सैरी केली की यो देवा त्या सैतान लुसिफराचे नाव काढी नका आका फोटो बारीक काढी एक दाखवून म्हाका पुटपुडीत असलो फोटो दाखवून म्हणागलो सोबीत तुका सांगिल्लो हो चेडो म्हण होय गे हा ताका काले पोपळाचे तोट आसा गे काजू बियाचे फ्लॉट आसा गे आनी काले गंगोळीच्या बंदरार व्हडली 4 नाईट बोट आसा गे म्हण सांगून फसयले म्हाका ओ हो 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 तर तू ताच्या पोपळांक आनी बियांक पळोवन काजार जाले नाही साईबा आज्या पोपळांक आनी बियांक म्हणताय तू नाही 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 त्या सैतान लुसिफरानं ऍडव्हान्स 50,000 रुपये माझ्याकडे घेतले मुझ्याकडे घेतला ताज्या काजार जायचे पडले ओ हो वय गे तो खंय म्हणी मेळावली हा. ये बाबा, मुझे चेटी ना पळे ताजी झाला चेटी हा हा तशी का झाली नाही गे एक कडे बाबाकडे इले उलं येत गी बाबा तुझे काजारी जीवित कशे आसा बाबा मुझे काजारी जीवित देवा म्हज्या बिळांतल्या त्या उंदरा परी झाला बिळांनी पडल्यार काळो मात्र दिसता कळलं कळलं जागृत बाबा यो म्हाका तू जागृत म्हणतो माझी जागृत काय कोणा करची ओय सावरामा नाका की म्हणाने सैरी करची नाही सावरामा पंचन मनीची सैरी केलाय सावरामा त्या बारीक काडी एक ओंग जायना तसलो बरो ताच्या माथ्यार दिलाय मुसा अरे चार्ली मालगाड्याने सांगितलं तुम्ही ऐकवणार एक काजार करी जाय तर 1000 फोटी मारी जाय काय आणि कोणा खंचे निर्मिला त्यांचं मिळतं तू वेलाळ गाडून काय फायदो माका एक तोली पुरा सेट करणे ना तू का मात्र हा. बऱ्यांतली बरी बारीक काडी मिरसांगे बरे असले जाय जाय यस 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 ओके आणि हा कोणा किती निर्मिला पळाय हा. त्यांचं जाऊन चेरे ओके ओके जोडी देवान करचे आम्ही करचे काय ना आहा 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 अळे हा आणि एक जोडी येतात कया हांचे काजार जाऊन केवळ 15 दिवस झाले 15 दिवस ही बाई अंगाची नाही फिलिपाईन्साची फिलिपिनो रे फिलिपिन ओहो हांगा मंगळूर फॅशन शो काय हा या म्हाताऱ्यानं त्यांचं चेडू जाय म्हणून हटधन बसलो ओहो आणि म्हाका 1 लाख रुपये ऍडव्हान्स दिला वय गे तशें ना हांवें ती सैरी करी पळय 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 येऊन दे येऊन दे येऊन दे आहाहा. स्वभाव पळय रे बायाची आयलो रे बावजी आयलो रे 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 नाही सावरामा हा, ही सैरी की तुवेंच केल्ली म्हणते वय या पॅन कार्डनातल्या
पोरण्या म्हाताऱ्याक इतल्या बरे तरण्या ताला खंय जावन सेट केले सौरभ यो हालता पळयल्यार पोरण्या बसाचे गियर लिव्हर हल्ल्या बरी आसा हांवें काजार करतना तेजे गियर लिव्हर निट्ट आसले रे आता इले खेळ खेळ प्ले आयला तितलेंच आनी चडीत काय ना जाय जाय हो म्हातारो व्हडलो बिझनेसमॅन रे वय गे जाय जाल्यार विचार हा सोबाय पळय रे म्हातारे सोबाय पळ अळे हांव चिक्के सांगता तो सोमचेर मला गावन येता जाय 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 म्हाज्या वयच्यान चड विचार ना तुझ्या विशयन तुला आनी तुका चडीत जाय जाल्यार ताच्या लागीं जाय आहा हा सोबाय पळय रे सोबाय पळय कोली सोबाई गी आबा बाबा बाबा ओ काय ये कसो आसाय असा न्ही एकदम बरो असा न्ही पहिले तुझे पॅन्ट वयर कर साहेब गेल्ले गेल्ले कडे मुझे मर्याद काढी नका नाही पॅन्ट इल्ले लूज असा साहेबीने काय आलं तू गडबड कर ना असू दे असू वयर दे कर, वयर कर, वयर कर. ही तुमची सैरिक साव्या रामान केली की वय 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 त्या आमच्या साव्या रामानच केले भारी बरी सैरी केली पळय भारी बरी सैरी केली तुझे तोंड घाल पहिले मेळ दी तो 3 कसांचो ताचे पॅंकट मोड हाचे पॅंकटा बरी करता की ना की पळे म्हाका एक बरो चेड पळय म्हळ्यार पॅंकट नातल्या म्हाताऱ्या दाखोन अळे कसो तरणाटो दिसता पळय म्हणून फोटो दाखयलो उय आणि मुझे लागी 1 लाख रुपये ॲडव्हान्स काढ घेतले आणि खोट्यार पळयताना सलमान खाना बरी सोबी दिसतलो देखून ह्या म्हाताऱ्या लागी काजार झाली मेळून दितो 3 कसांचो ताका उबे चीर मिठा घाल बंदरार त्या वतां तसो सुकयता की ना की पळे ये जेतो मुझ्या हातात मेळा जायतो आओ सलमान खाना बरी दिसाना वय 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 सलमान खान खाले आमिर खाना बरी दिसता इतो जाय जाय तर जाय जाय अरे त्या साव्या रामा केलं विचारला म्हणून सांग जाय 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 योंग पळय म्हातारो वयच्या भितर पॅन कार्ड मोड घेवन वयता ये सावरमा ओय सावरमा तुवें सैरी करची नाका गे म्हूण सावरम नाही रे चार्ले नी या ना मनेचे सैरी कपुरा सेटिंग करचे की सावरमा तुवें हा तो म्हाताऱ्या कांय प्रॉब्लेम ना रे उणसे मारा मुप्पाद रे उळी मुप्पू मुळे गाद आयकला रे तू हा? आवाज तुका मात्र तरण्यांतल्यान तरणे टोमॅटो बरे असले चोडो सोडून अरे म्हाका वाले बरो सैरी सेट करना काय सावरमा नाही, नाही, हांव नाही. खंडापट आशा दवरून नायला आहा हा आहा हा? अळे रे आनी एक जोडी आयली हांचे काजार जावन केवल 1 हप्तो झाला रे बाबा एकच 1 हप्तो वय गे सोबाय पळ रे आहा पळ पळया 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 आयलो रे बावजी आयलो रे 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 ही सैरी की तुवेंच केल्ली म्हणटा वय रे आपा हांवें केली आनी तूं चेडो कोण चेडू कोण म्हूण कळना काजार जावंक चेडो चेडो जायचे म्हूण ना रे देवानंत सांगला ती दोगांय एक जातली तशेंच आनी ती एक जातात रे एक जातात अळे हा तुका आनी चडीत विचारूंक जाय तांचेच लागीं विचार ह्यो बाबा पळय बारी बरो मनीस वय गे बारी बरी मनीस हा अळे हा. हांव सांतेक वचून इल्लें काळींग खावन येता जाय हा जाय म्हज्या विशयान चड विचार नाका जाय सर. तुका कितें उलोवंक उलय जाय हांव येता रे जाय आमच्याकडे उलोवंक बेन हॅलो गाईस अयो आवाज पळय आनी तूं
आणि तू चेडो कोण चेडू कोण ती सांगांगी तुका सारखे पळय हांव चेडू आता समा कळना. चेडू ओहो तू चेडू आणि तुझं ताळो किती चेडा बरी असा ते म्हणलं शेर जण ताळ पडला या शेड धरल्या कुठल्या चढवाचा चढा गोयता ताळो निघे जाऊन ते सोडा ये तुमची सैरिक त्या सावेरामान केली गे होय ताचे नाव सांगी नका त्यात सैतान म्हातारान केल्ली जावन आसा मेळून तो होडानी मारी देता का बरे एक चेडू पळय म्हणलें ताका हा ताणे हाकाण म्हाका गुंतला आणि हा. ऑफिसाक आपण हा 4-5 चेडवांचे फोटो दाखयले म्हणटा होय गे खंयचे म्हाका पसंत जावना ये कशापासून अक्रेक हा. आकाण दाखयले हा आणि म्हणालो हा तरणे चेडू हा. बरे आसा हा. तुका बरे फिट जाता हा म्हणालो हांवें हाका वयर जावन सकला म्हणशेर पळयला सायबा हा काले पळोवचे हा. इस्त्री घाल्ल्या भशेन आसा कोणते सांगते आहो? त्याकत म्हातारो म्हणालो हा. काय ना तू एक पटी काजार जा कुडीची वाड आवड आपण इथलं वाढता म्हणाला हली वाड आवड अजूनही तशेन तसा यो देवा एक बरो चेडो सोदून दी म्हणलं या घुमट्याकडे म्हणजे घुमट्याक बांधला मेळून दितो माका पुरो झाल्या बा एक अकरेक तुमचे काजारी जीवित कशे म्हणून सांगून बसा हो खाजारीची वितगी हा खाजार जाऊन एक हप्तो जालो आम्ही सदा बेडरूमाक वेता बेड्डार सांगता न्हिदता खंय म्हणी आका पोटलून घेतले म्हटल्यार काली हाडांत तपतात आणि तुझे काले तुझे हाड तू जाय कळलं माका जाय बाय 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 ये साहेबा आणि सैरी करची नाका तुला मती सैरी तुला करचीच नाका साहेबा राव रे गिव रे कंचे नाका साहेबा काय झालं? या ना मनाचे पुरा सेटिंग आहे साहेबा ये सेटिंग आहे एक अळे तुका मात्र तरण्यांतल्यान तरण्यांचो चेडो सोदून दिता नाका गे म्हण साहेबा माका बिरान सुरू झाला पुक 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 सुरू झाला नाही रे हा. आमकां पळयला तक्षण भिवचे रे तुवें हा, इशीन आसल्लें कोण हा. इशीन आसल्लें कोण कोण नंबर 6 अय्यो! तू त्यांकाय सेट करता जाल्यांकी हांव सैरी करून दिता माका म्हणी तशें कर ना सावरा तू का मात्र तशें करणार हा हा तुका तरण्यांतल्यान तरणे फुडफुडीत बटाटा बरे आसले चेडो जाय 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 जाय. एक तशें झट कर आहा आहा ही लास्ट सैरी ही सैरीक पळय तू हा ही म्हजी आंतरराष्ट्रीयाची सैरीक हो चेडो जिम्बाब्वेचो होय त्यांचं चिंता हांव येऊन दी घे म्हणतो पळया येवन आयलो रे बावजी आयलो रे 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 नाही सावरा काजार जाऊन एक दीस झालो म्हणते होय. पळयल्यार हे ब्लॅक अँड व्हाईट सेटअप होय आणि वो निग्रो बरी दिसता मुवी निग्रो नाही हा? यो जिम्बाब्वेचो निग्रो ओ हो हो इचकी तुझी ती आंतरराष्ट्रीय मट्टाची होय ओ जिम्बाब्वेची आणि हांव चड उलयना हा तुका कितें तरी चडती उलोवंक आसा जाल्यार तांच्याच लागीं विचार जाय जाय अरे एक दीस जाला तरणी जोडी जाय अळे हांव सांती कसो इल्लेशें भुंयतण खावन येता जाय पुरो कळलं म्हाका कळलं जायत रे येता रे आपा म्हज्या विशयान चड उलोवंक आसना ना 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 ये बाये हॅलो ब्रो ये बाय यो कितें बाबा ताज्या इतल्या खालत्या साका भिडस म्हणी आसा की कितें काल म्हणटाय सायबा काल खाऊन अशेंच हालयते रावता नाचता हसते रावता काल तोंदरे आसात म्हूण गोत्तू नायका नाही तुमच्या कालच काजार जाला म्हणून ऐकलं वय कितें
वय आमच्या गजर कालच चाललंय चांगल्या भाषेन तू कोण रे हा ओ चारले म्हणून बाय या सैरिक सावेरामानं सैरिक करता म्हणून 3 सैरिक दाखवलं ही आता तुमची 4थी सैरिक दाखवत्या पळे म्हणून तुका एक बरे सेट करता म्हणता अरे त्या पट्टिंग आखपाते ना काय पळे मुझे अवस्था पळे काल तावनी आपण एकेल्याकडे एक कीस दी म्हणला र भितर वसून मोडकेन तो नीस उभान उभान हाण दित्या होय हाका पळयला र मका आणि निसाच गत किते ओ क्या पोगी म्हणतर कॅपस किते काही ऐकना ये बारी कष्ट तर ही बारी डेंजर आहे बाय केसी अरे आता करता पळे अरे अवस्था पळे हॅलो बाबा ब्रो ब्रो तुझे काजार काल जल्लेंगे माझार आमच्या घरा ना साहेबा आमच्या घरा ओनली 2 डॉग बॉस्की अँड बॉस्की ये बारी कष्टात बाय तुका मुकला दिसाने माझ्याकडे दिस काढल्यावर ना तुम्ही नाही अका यो काल म्हणून सेट केला तुका तणे त्या सावर अमन मका फोटी मारले हा. झिम्बाब्वेचो क्रिकेट प्लेयर म्हणून सांगले हाका पळयल्यार कान ऐकना कॅप्पो खंयचो काले उलयल्यारी अशे अशे करता काले म्हणून गोत्तू ना त्याची अवस्था बाबा तू क्रिकेट प्लेयर गी तू क्रिकेट प्लेयर गी Why this mean rounding and gloomy? ये या बारी साहेबा डेंजर बाय आम्ही वेता साहेबा आणि त्याच्या लेगी रावला तू कॅप्पोच होते आम्ही इथे का 1 मिनिट राव बाय 1 मिनिट तू ना अरे जाय म्हण आयलो नाही हा मग रे वाट चुकून आयलो होय की ओ सुग मोनसा तुम्ही वाट करती जाय जाय तू वस आम्ही वेता या साहेबा सावरमा पुरा जायचे पुरो आणि नका पुरो इतल्यातच पुरो म्हणजे सैरी केली पुरो तुका आणि तुला सैरी करतीच नका तू का मात्र तरण्यांत चोडव एकच डायलॉग तरण्यातले तरण्या करता तू का मिरसांगे बरे आले टोमॅटो बरे आले बटाटे बरे आले चोडव सोडून दिता नाका सावरमा तुका तांगता जाल्यार या आमच्या पाद्र्याबाला घे उलवलं नाका एक सेमिनरी कशा भरती जाऊनचे गे म्हण पुरो शे द्यावा तितल्यान पुरो केवळ 4 सैरिके पळानंतर तुम्ही यो निर्धार घेऊन चोर तू एकेला सैरी पडून निर्धार घ्यायचे पडला म्हाका जाय ना सर शे द्यावा हा जायत रे आपा हा देवाचे निर्माण वय आणि तुझी खुशी वय. आमच्या पाद्राबाची खुशी तशें आसा जाल्यार हा. हांव पाद्राबा लागीं उलयता आमचो पाद्राब शर्मावार सांगते आसता पिकावळ येते एश्ट आसात वावराडी तोडेत तशे एक म्हाका जाल्ल्या पुडल्या पाद्राबाकडे उलोवन हे कशे सेमिनारी गोयचे म्हणून एक सेट कर जायत रे आपा तू सेमिनारेक तू वच जाय सर आणि देवाच्या मिसांव तरी कर जाय सर तुका एक व्हडल्या देवाचे बेसांव जाय सर हांव येता जायत गी जायत नाही रे आपा आम्ही येता जाय जाय जायत हा 1 मिनिट एक तुवें दिल्ले ते 50,000 मात्र दिवंक 50,000 गेल्या रे ओढणा सर ये जिडी बोर कष्ट काडचे नाका म्हणून म्हाका तर तू वच रे आपा सेमिनारीक जाय तर हांव म्हणजे काय अडकळ हांव